नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। उदका पुरवण जायका प्रकल्प ईडीसीचे कारभारावेल्यान सीएजीन सरकाराक उजरायलो। ईडीसीचे एनपीए 30%, जायका प्रकल्पाचेर गेले जादा 300 कोटी, पीडब्ल्यूडीचे वर्साक 77 कोटी उदकांत। अर्थसंकल्पाचे गणित वस्तुस्थितीक जुळना, जीएसआयडीसीक रवींद्र भवना बांदूंक कळना। गुंतवणूक धोरणात गुंतवणुकीक नवे कांयच ना, लोकांचेर टॅक्स वाडटा। अर्थसंकल्पी चर्चेन सरकाराची खरडपट्टी। वेदश्रीन धुवे बरोबर आत्महत्या करून जाले 9 दीस, एकल्याकूय भितर वडयल्लो ना, आरोपींक समन्सूय ना, पुलीस तोंडूय उगडनात, एक्टिव्हिस्टांचोय पुलिसांचेर दबाव। राचे उसरा बेशिस्त ड्रायव्हरांचे एक्सिडेंट वाडले, विधानसभेन हुस्को। उसरा मेरेन क्लब, पब, बार्रा, कसिनोनी वचपी लोकांच्यो गाडयो चलयतल्यांचेर आता पुलिसांची नजर। आणि मुतालिक आसूं वा फादर सेड्रिक, कोणाकूच कायदो हातान घेवंक दिवचो ना, मात व्यक्ती म्हूण बेटीच बंदी घालचे नात, तांकां बेटीच प्रसिद्धी नाका, मुख्यमंत्री पर्रीकारान केले स्पष्ट। खबरो विस्तारान। पीडब्ल्यूडीची उदका पुरवण, जायका प्रकल्प आणि ईडीसीचे कारभाराचेर सीएजीची बडी पडल्या। 2012-13 वर्साचो सीएजी रिपोर्ट बुधवारा विधानसभेन आयलो। ईडीसीक येवपाचे आशिल्ले 474 कोटींनी 142 कोटी म्हणजे 30% एनपीए। ओटीएस दिवन 13 कोटी बुडयले। जायकाचे टेंडरांक कळाव केल्ल्यान 166 कोटी ज्यादा खर्च, कॉन्ट्रा दुसरा दिल्ल्यान आनीक 69 कोटींचे वजे। ऑटोमॅटिक मिटरांचेर ज्यादा 22 कोटी खर्च, 35% उदक वाट लायिल्ल्यान वर्साक 77 कोटींची एनावळ बुडटा म्हूण सीएजीन नोंद केल्या। पर्रीकार सरकाराच्या कारभाराचेर हो पयलो सीएजी रिपोर्ट। 2012-13 वर्साचो सीएजीचो रिपोर्ट बुधवारा विधानसभेत आयलो। पर्रीकार सरकाराच्या नव्या कार्यकाळाचो हो पयलो रिपोर्ट। हे फावट बडी पडल्या ती पीडब्ल्यूडी, जायकाचे प्रकल्प आणि ईडीसीच्या कारभाराचेर। पीडब्ल्यूडीच्या जायका येवजणे खाला टेंडराक कळाव केल्ल्यान 166 कोटी ज्यादा खर्च, टेंडरां घेवन कॉन्त्रात दिवंक कळाव केल्ल्यान म्हारगाय वाडून 69 कोटी ज्यादा खर्च, खात्यात सारखे नियोजन समन्वय नाशिल्ल्यान 2.5 कोटीचो खर्च उदकांत, उदकाचें ऑटोमॅटिक रिडींग मीटर बसोवपाचेर 22 कोटीचो विनाकारण खर्च, नित्याच्या देखभालीच्या कामांनी पुनर्नियोजन नाशिल्ल्यान पीडब्ल्यूडीत 66 कोटी ज्यादा खर्च, पीडब्ल्यूडीचे 35% उदक वता एणावळ नासतना दर वर्साक 77 कोटी उदकांत। ईडीसीच्या कारभाराचेरूय बडी। ईडीसीक एणे आशिल्ले 474 कोटींचे मूळ रकमेतले 142 कोटी एनपीए, 15तले 9 केशींनी ईडीसीन 13 कोटी 61 लाखाचे एणावळीचेर सोडलें उदक, वसुलीक कळाव केल्ल्यान सेक्युरिटीचे मोल 23 ते 99% मेरेन पडलें, 8 कोटी बुडले। वीज बायलां भुरग्यां कडल्यान खात्याचेर बडी। बनावट डॉक्युमेंट दिवन इलेक्ट्रिसिटीचे कॉन्त्रात घेवपी कॉन्ट्रॅक्टराचेर वीज खात्यान केल्ली ना कारवाय, डिफरन्शियल सेल्स टॅक्स दितना डॉक्युमेंट तपासले ना, 3 कोटी 46 लाख गरजे भायर परत दिले। पोषक आहार येवजणे खाला दिल्लें सामान उखलूंक नाशिल्ल्यान बायलां भुरग्यां कडल्यान खात्यान 1 कोटी 34 लाख बुडयले। सरकार मायनिंगांतल्या लोकांक व्याज माफीची येवजण लागू करूंक बँकांक मध्यस्थ म्हूण ईडीसीक घालपाचो विचार करता। बुडीत रिणां दिवन दिवन ईडीसीचे एनपीए पयलींच 30% वयर पावल्यात। हे परिस्थितीत ईडीसी मुखार आतां मायनिंगांतल्या लोकांची बुडीत रिणांचो डोंगर उबो करपाच्यो हालचाली चल्ल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। वेदश्रीन धुवे बरोबर आत्महत्या करून 9 दीस जाले, पुलिसांनी अजून एकल्याकूय भितर वडयल्लो ना, कोणाक समन्सूय धाडिल्ले ना, पुलीस खंय आरोपींक सोदतात। बुधवारा विधानसभेतूय हो विशय आयलो। वेदश्रीची आत्महत्या आणि 4 वर्साच्या चलयेच्या खुनाक जबाबदार म्हूण घोव योगेश परबाक अटक करचो म्हूण एक्टिव्हिस्ट आवदा वियेगश मागता। प्रकरण कोर्टान आसा म्हूण सांगून पुलीस तोंड उगडिनात। तिगाय आरोपींक कोर्टान अंतरीम जामीन दिल्लो ना। वेदश्रीन 4 वर्सांचे चलयेक घेवन आत्महत्या केली। 9 दीस जाले। वाळपय, मासोड्ड्यां, दिवचले, मेणकुऱ्यां आनी फातोड्ड्यां अशा 3 कडच्या लोकांची हे केसीचेर नजर। मात आवय आनी धुवेचे आत्महत्येक जबाबदार म्हूण आरोपी आशिल्लो घोव योगेश परब, माव आत्माराम परब आनी माय अमिता परबाक अजून अटक जायना। वेदश्रीक चली जाले तेन्ना सावन घरची चडूच पिट्टाली म्हूण तिची आवय बापूय आरोप करता। बायलांच्या एकवटाची आवदा वियेगश मडगांवच्या पुलिसांक वचून मेळ्ळी। आवदा म्हणटा वेदश्रीची आत्महत्या आनी 4 वर्सांचे चलयेचो खून दोनूय गजालींक घोव जबाबदार, ताका पयलीं धरात। I also said
that the husband should be arrested for abetting the murder of his child. The child cannot decide to jump in the water. He is equally responsible. बुधवारा हे प्रकरणाचो उल्लेख विधानसभेतय जालो. कालची तुम्ही ती तुली वेदश्री परब ती केस आशिल्ली वेगळी, ह्यो केस आसा. कितल्योश्योच केसीस वेदश्री परब आनी ही केस वेगळी आसा, पण तरी सुद्धा जो महिलांचेर डावरी हॅरेसमेंट. आरोपी घो योगेश परब आणि वेदश्रीचे माय मावान केल्ल्या जामीन अर्जाचो निकाल कोर्टान शुक्राराक दवरला आणि प्रकरण कोर्टात आसा म्हणून सांगून पुलीस कशेंच तोंड उगडिनात. मात फातोड्डेचें घर बंद आसा म्हणून सांगून 9 दीस जाले. आरोपीक अजून पुलिसांनी सादें समन्स सुद्दां काडिल्लें ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. अर्थसंकल्पातले येणावळीचे गणित वस्तुस्थितीकडेन जुळना. रीण आनी तूट सुमारा भायर वाडटा म्हूण शिटकावणी दिवन विश्वजीत राणेन सरकाराच्या अर्थीक शिस्तीचेर दुबाव घेतलो. जीएसआयडीसी कडेन रवींद्र भवन प्रकल्प दिव नाकात, तांकां रवींद्र भवनां बांदूंक जमना. सांखळे आनी वास्कोचे रवींद्र भवनाचे डिझायन फेल, ती कलाकारांक उपकारपाचे नात म्हूण विष्णू उलयलो. गुंतवणूक धोरणात गुंतवणूक आकर्षित करपासारखे नवे कांयच ना म्हूण दिगंबर कामतीन मुद्दो काडलो. सरकार एके वटेन स्किमी वाडटा, दुसरे वटेन लोकांचेर टॅक्स वाडटा म्हूण आलेख उलयलो. But I definitely believe that the Chief Minister has not been tough enough in taking the right economic and fiscal decisions. Because it says from 346 crores, the revenue deficit for this year is going to come down to 9 crores. I only want to know from the Honorable Chief Minister and the Finance Minister of the state that you will come to this 9 crores when you are not able to achieve last year's figures. That means there has to be some basis. And you are talking of a non-tax revenue increase to 50%, which is totally not logically, doesn't make sense to me. I would like to make a categorical statement on the floor of the House that I think in your next year's budget, again, there will be some excuses for not achieving 9.37 crores when you could not keep control on what happened last year. Again, you're making a mistake. We are giving now more stress on GSIDC. Infrastructure उभारपाचेर आमी भर दितात आणि दुसरे वटेन आमी पळयता की PWD सारखे खाते हे वीक जायत चल्लां. पण तांकां बाबड्या सद्या परिस्थिती जाल्या की GSIDC आसा तिका मेळटा वेडिंग गावन आणि PWD आसा तिका बिकिनी सुद्दां ना, अशी परिस्थिती जाल्या. GSIDCन काय केल्ली वायट कामां बीन आमी पळयल्या. वास्कोचे जे थिएटर पळयत तुमी, रवींद्र भवन जे आसा तें नो प्रॉपर एक्वस्टिक्स, ताका स्टेजीक सायडीन जागो आसचो पडटा. जर वास्को तुमी वचत स्टेजीक सायडीन जागोच ना, जे नाटकाचो सेट घेवन येता तांकां सेट दवरूंक मेळना बाजूक. My government believes that youth of today should not suffer due to faults and mistakes made by the leaders in whom they repose their faith. I know the Chief Minister has said that it is almost 1,600 crores deficit due to mining ban. If it was 1,600 crores, taking into what the Chief Minister had said, 1,600 crores were made up in the form of taxes, and taxes increase and burden on the state of Goa and on the people of Goa. Speaker sir, the taxes increased to almost 26% in the first year. In the second year, it almost increased to another 14%. घेऊया एक विराम.